आमकां सगळ्यांकय टीव्हींतू सिरियल पळोवची म्हळ्यार मस्त आवडटा. तांतय क्रायम पेट्रोल, क्रायम डायरी, क्रायम स्टोरीज, CID असल पुरा एक अपराधाचे एक एपिसोड्स अपराध दाखोवचे एक एपिसोड पळोवचे म्हळ्यार आमकां मस्त एक उत्सुकताय न्हय वा. जाल्यार तुमी मेटावर्स क्रायम्स या मेटावर्स अपराध म्हूण आयका लागी. आजी सायबर सुरक्षाचे 33 उपाख्यान 33rd एपिसोडांतू मेटावर्स क्रायम्स हाजे ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत तुमकां हेच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता क्राईम म्हळ्यार आमी पुरा पळोवच कसर म्हळ्यार एक मर्डर करची की तसल पुरा एक क्रायम्स आमी मस्त पळयताचे, चोरी करचे पुरा. जाल्यार ह्या सायबरांत एक क्रायम म्हळ्यार एक नांव जोडून आसा म्हळ्यार आमकां भारी एक आश्चर्य जाता ते आयकून. आता पहिले मेटावर्स क्रायम्स म्हूण सांगचे फुडें आता मेटावर्स म्हळ्यार कसं म्हूण आमगेल्या वीक्षकांक सांगता पडटा. तशी एक संक्षिप्त जाव न्हू मेटावर्स म्हळ्यार कसं म्हूण सांगता. सो the metaverse म्हळ्यार इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मेटा आणि वर्स. सो मेटा ग्रीकांतू इट मीन्स बियॉन्ड. वर्स आमी त्या युनिवर्साचे वर्स घेतला. सो द बियॉन्ड द युनिवर्स मेटावर्स म्हूण आयिल्लो वर्ड. बट बिफोर टेलिंग वॉट मेटावर्स इज, तुम्ही त्या व्हेरी गुड इंट्रोडक्शन दिलं. म्हळ्यार आमी त्या टीव्हींतू सिरियल्स पळयताची तशीची हांव ल्हान आसतना व्हिडिओ गेम्स खेळताशी. सो व्हिडिओ गेम्स म्हणटना आनीक एवढ गजास ते ब्रिक गेम म्हूण एक हातान दोन खेळता आशिल्लीची. मागीर अटारी म्हूण एक आशिल्लें एक सेट, तातूंत आमी कार्ट्रीज घालून खेळका आशिल्ले. ताच्या पयस फुडें एक स्पेक्ट्रम म्हूण एक लॅपटॉप आशिल्लो. टॉकिंग व्हेन आय वाज इन सेकंड स्टँडर्ड. त्या लॅपटॉप आमी कसं करता आशिल्ले म्हळ्यार टेप रेकॉर्डरांत एक टेप घालचे. ते टेप घालून ते टेप लॅपटॉप कनेक्ट करून, लॅपटॉप न्हय इट्स अ कीबोर्ड, ते कीबोर्डाक कनेक्ट करून ते आमी टीव्ही कनेक्ट करून तांत व्हिडिओ गेम खेळचे आशिल्ले. सो फर्स्ट व्हिडिओ गेम जायिल्ले टेप दाखोवन. बट तांचो प्रॉब्लम कसं तुमी खेळचो तांतू मेल्ल्यार ते टेप ते बंद जाता. देन स्लोली ते निंटेंडो, प्ले स्टेशन, मागीर कंप्युटर गेम्स ह्या पुरो येवचे सुरू जाले. व्हिडिओ गेम्स येताने आमी ते मारियो पुरा गेम खेळ्ळेची. सुपर मारियो तांतू इट्स अ वन डायमेन्शनल गेम म्हणटाची. वन डायमेन्शनल म्हळ्यार तुमकां खाली एक लेयर आता वत आसता ऑफकोर्स, आनी ते 2 डायमेन्शनल दाखयता आमकां, बट बेसिकली इट्स वन डायमेन्शनल. मागीर वुल्फ म्हूण एक गेम आयला, आय स्टील रिमेंबर, वुल्फनस्टाईन 3D म्हणून. त्या 3 डायमेन्शनल गेम ते कशें म्हळ्यार खाली गन मात्र दिसता तुमकां. तुमी वत अशें ते भितर वतना यू फील डूम, वुल्फ तसले पुरो 3D गेम्स येवचे सुरू जाले. कार आहे पुरो 3D. तशीच एक बायकाचे रेस आसता म्हळ्यार आमीच रायडर अशी जावन वचचे. एक्झॅक्टली, दीज आर 3D गेम्स. सो फुडें बायक कशें आशिल्ली म्हळ्यार तुमकां ते बायक दिसता आशिल्ली, तुमी त्या बायकार बसून आशिल्ले ते 2D गेम्स. मागीर वगूर ते 3D येवचे सुरू जाले. 3D म्हळ्यार एदराचो आनीक मनीस येता 3 डायमेन्शनल म्हणून. सो वी हॅव द लेंथ, वी हॅव द ब्रेथ अँड ऑल्सो द डेप्थ. मोर रियलिस्टीक दिसचे सुरू जाले. सो हांव मोस्ट ऑफ माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वतना चेडवांक सांगू आसा पुरो दोळ चिनकोर न्हू ताज महल विशय थिंक कराची. सो ताज महल म्हूण तांणी थिंक करतना तांकां मनांतू ते ताज महलाचें एक पिक्चर येता. तशीची आनी मुजाज कोणी जो ताज महल म्हणटना TAJMAHL म्हणून तुमगेले मत आयला म्हणून कोणाले मत तशी येना. सिमिलरली आमगेल ब्रेनाक रियल आनी वर्च्युअल डिफरन्स कळना. वी डोंट गेट टू नो. फॉर एग्जाम्पल तुमी ते खंयचे इमोशनल मुवी पळोवचे वचाची, ते दोखून थिएटर दोखून भायर येता मस्त जन रडत भायर येताचे. बिकॉज दे नो दॅट इट इज अन एक्टर, दे नो इट्स अ मुवी. हे पुरो गोतस आसूं न्हय, निज न्हय म्हूण गोतस जाल्यार स्टील द ब्रेन थिंक्स दॅट वे. अनदर क्लासीक एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार तुमी खंयचो एक हॉरर मुवी पळयता आसतना यू नो द हिरोईन, यू नो द कसं एवरीथिंग इज व्हेरी क्लियर अँड एविडंट, बट तांतू ते सडन त्या भूत येतना आमी एक पटी खुर्च्या दोखून उडताचे. सो दॅट्स वाय आय नेवर वॉच हॉरर मुवीज. ओके, सो the brain cannot distinguish between real and virtual. आणि तुम्ही ते कितले इनपुट व्हेरी रियल तेच दिताच पळय. द टीव्ही व्हेरी रियल तांणी ते पळयता आसा टीव्ही, दॅट्स समथिंग रियल ओन्ली आमकां जेवचेशी दिसता. सो 3D येवन जर तर कसं जालें म्हळ्यार आमगेल ब्रेनांत एक रिवॉर्ड मेकॅनिझम म्हण कसं
डोपामीन कसले एक टफ टास्क तुम्ही एकम्प्लिश केल्यार तुमकां ते डोपामीन मेळटा. सो फूड एकदम खुश मेळटा म्हणून म्हणचे. वय सो फूड कसं करता आशिल्ली चेडूं पुरा एग्जामान तूं टॉपर जो स्पोर्ट्सान तूं विन जावन सो दे यूज टू पुट सम फिजिकल एक्टिविटी एफर्ट्स एंड देन गेट द डोपामीन. बट आतां कसं करता म्हळ्यार तो बसून एक व्हिडिओ गेम खेळचे. सो व्हिडिओ गेमान टफ टास्क एकम्प्लिश करतना ब्रेन थिंक्स दॅट ही हॅज डन समथिंग ग्रेट म्हणून आनी ताका ते डोपामीन मेळटा. सो द couch potatoes जलेज फॉर एक्झाम्पल तर बसून डोपामीन मेळतना वाय वी शूड इवन गो आउटसाइड अँड प्ले म्हणून व्हिडिओ गेम खेळचे नाका म्हणटलो तर डोपामीन ड्रग्स घेवन घेता. सो ही डजंट इवन वॉन्ट टू प्ले द व्हिडिओ गेम अँड गेट द डोपामीन. तर ड्रग्स घेता ताका ते डोपामीन मेळटा. सो एंड ऑफ द डे everybody is doing whatever they are doing to be happy. So if you can get happiness खाली तर व्हिडिओ गेम खेळलो चलून काय करता म्हणून तो बसून बाउंड ना म्हणून कुशेर असताची. सो 3D आयल ना 3D येऊन जातरी दे वॉन्टेड तांकां आनीक लायक एक्सपिरियन्स दिवका म्हणून ते एक्सपिरियन्स दिवचे तांणी कसं केल्लें स्क्रीना बदलाक वर्च्युअल रियालिटी हेडसेट म्हणून घालूंक स्टार्ट केलें. सो मस्त जन सिनेमे आमी पळयतना जुरासिक पार्क पुरा आमकां एक ताणें कन्नडक दिता आशिल्ली. त्या कन्नडकान ते एक ब्लू कलर एक रेड कलर आसताशिल्ली ग्लास. तुमी ते सिनेमा पळयतना ते डायनोसर एक भितर येयले तशें आमकां एक फिलींग. सो ताका 3D म्हणटाची. बट ते 3D नेक्स्ट लेवला तांणी कशें व्हेल्लें म्हळ्यार ते एक वर्च्युअल रियालिटी ग्लासस ताजें आमी चित्र दाखोवया आमगेल्या विक्षकांक तेन्ना तांकां मनावती समजली. वय सो हें तांणी कसं पळयता आसाची इट्स अ वर्च्युअल रियालिटी ग्लास. त्या वर्च्युअल रियालिटी ग्लासान तूं भितर एक स्क्रीन आसा. सो आमकां टीव्ही पळयतना कितले 32 इंच टीव्ही आशिल्ली फुडें आतां 55 इंच 65 इंचस तशी नमनमने हॉट्स कितले हॉट सायज तुमी टीव्ही पळयला रे तुमकां सायडाक यू गेट टू सी लॉट मोर तुमगेल्या घराच्या पुरो. बट सिनेमा थिएटरा पळयतना आमकां एक कंडपट एक स्क्रीन दिसता. बट हांगा तुमकां दिसची स्क्रीनाची सो स्क्रीन दिसतना ताजे एक्सपिरियन्स इट इज इवन मोर. तातूंत आमी खंयचे मॉला पुरो वतना ते चेडूं 3D ग्लास घाललो व्हिडिओ गेम्स खेळतना खंयच्यो त्या व्हिडिओ गेमां तांणी पडला रे रियल लायफ ऑल्सो दे फॉल दे फील दॅट बदल आनी पडलेची म्हूण दिसता. दे फील दॅट. सो देन आनी कसं केलें म्हळ्यार ओके हे व्हिडिओ गेम आसा हें आतां पुरो आसा. आमी आतां कसो करता म्हळ्यार आमगेल रियल लायफ हाऊ इट कॅन बी मेड टुगेदर विथ वर्च्युअल लायफ म्हणून कोणाक एक आयडिया आयला. त्या आयडिया येतना ताणें ऑगमेंटेड रियालिटी म्हणून एक कॉन्सेप्ट. मुगेल प्रश्न आशिल्ले आतां एक दोळ्याक एक आमी पट्टी अशी बांदून म्हळ्यार एक ते स्क्रीन बांदून आमी त्याच लोकांक कशें अशें आमी कोरता जाल्यार एक मनशाल अस्तित्व ते कशें दाखयता तांणी म्हणून. वय सो फर्स्ट हांव सांगिल्लें तें वर्च्युअल रियालिटी VR. मागीर आयलें ऑगमेंटेड रियालिटी म्हणून. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव PUCन तूं सायन्स शिकता आसतना आमकां एक कॉन्सेप्ट आशिल्लें 4 स्ट्रोक इंजीन. त्या 4 स्ट्रोक इंजीन तुमी कसं केल्यार इवन द बेस्ट ऑफ द टीचराक ते बोर्डार ड्रॉ करून ते शिकोवचें जायना. इता म्हळ्यार इट्स अ 3 डायमेन्शनल इंजीन. तातूंत ते फर्स्ट स्ट्रोक एअर मिक्स जावचें कंबशन जावचें गॅस भायर येवचें ते कसं आसल्यार ओके यू कॅन टेल. बट ते करेक्ट तुमकां एक्सपिरियन्स जावका जाल्यार तुमी युट्यूबा वचून ते एक 4 स्ट्रोक मेकॅनिझम म्हणून घाल्यार लायक 3D मॉडल्स मेळटा. ते मॉडल तुमकां पळयतना करेक्ट कळटा हें कसं जाता तांतूं. ते तांणी कसं केलां म्हळ्यार आमगेल्या मोबायलांत एक ॲप येता ऑगमेंटेड रियालिटी ॲप. आमगेल्या सह्याद्री कॉलेजांत चेडूआन पुरो ते देव डन अ कंपनी ओनली विच डज दिस. तांतूं कशी तुमी टेक्स्ट बूक पळयता आसतना तुमकां ते एक खाली इंजिनाचे एक फोटो मेळटा न्हू. तुमी तुमगेलो मोबायल काडून ताजेर ते दवरल्यार दॅट इंजीन कम्स टू लायफ. टेक्स्ट बुकां दाखोवनूची इंजीन भायर येता यू फील इट दॅट वे मोबायलार पळयतना. एक्चुअली ते कांय ना बट तुमकां मोबायलाक कशें दिसता म्हळ्यार एक इंजीन भायर येवन ते फंक्शनल ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट. सो ते करतना युजली चेडूआंक लर्निंग स्टाईल म्हणून एक टेस्ट घेताचे आमी शुअर पास आयल्यार. सो लर्निंग स्टाईल म्हळ्यार देर आर 4 टायप्स ऑफ स्टुडंट्स. एक विज्युअल स्टुडंट पळयला पुरो मात्या वता.
आनी एक ऑडिटरी तांक ऐकूक तद मात तांक कळटा. थर्ड इज कॉल्ड रीड रायट तांणी बरोवन शिकला मात तांगेल मात आवडटा. फोर्थ इज कॉल्ड कायनेस्थेटीक म्हणून तांणी ते प्रॅक्टिकली केल्यार मात्र तांकां ते अर्थ जाता. सो कायनेस्थेटीक स्टुडंट्सांक असल पुरा विडियोज पुरा पळयल्यारच पळय दे लायक इट व्हेरी मच. चड आनीक तांगे लायक तांगे ताजे एक या दिगंत तांगेलो हॉट जाता. 100%. अँड द प्रॉब्लम तांकां मस्त जाणां आसता. हांव एग्जाम बरयता आसतना मध्य सडन हांव ब्लँक जाल्लो बट एग्जाम हॉला तकून भायर येतना म्हाका ते उडगास आशिल्ले ते स्ट्रायक जायनी म्हणून. दॅट गेट्स नलिफायड एक्चुअली. तांणी ते लर्निंग स्टायल टेस्ट घेवन करेक्ट जावन तांकां कळल्यारच पळय तशी वाजल्यार कशी नमनेरी तांगेल ते अभ्यास कशी म्हणून तुम्ही पळलो न्हू मागीर तांकां तशी शिक्यांची म्हूण सांगलें जाता म्हणटा. दॅट इज वॉट वी डू. सो ऑगमेंटेड रियालिटी म्हणून आयलें. सो फर्स्ट वर्च्युअल रियालिटी आशिल्ली. ऑगमेंटेड वर्च्युअल आनी ऑगमेंटेड कसं की ओट्टू करून एक मिक्स्ड रियालिटी म्हणून एक केला. दॅट इज ऑल्सो सिमिलर कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कसं येईल म्हळ्यार मेटावर्स म्हणून आयलें. सो मेटावर्सांत कशें म्हळ्यार हांव व्हिडिओ गेम खेळटना दॅट पर्सन इज मी. दॅट पर्सन इज मी. हांवच त्या डिजिटल वर्ल्डांत वचचें. सो हांव डिजिटल वर्ल्डांत वचचें जाल्यार फिजिकली म्हाका वचचें जायना न्हू. ताका म्हगेल एक अवतार म्हणून करचें. सो दॅट इज माय डिजिटल आयडेंटिटी. ते पळोवचें म्हगेल म्हण कितें आसता. सो अ डिजिटल आयडेंटिटी अ डिजिटल ट्विन टायप म्हगेल म्हणकेच एक आनीक एक कॉन्सेप्ट एक कोर न्हू. ताका एक अवतार म्हणून एक नांव दिव न्हू. ते हांव एक वर्च्युअल वर्ल्डांत माय प्रेझेन्स करून. सो तुमी निमगो येता व्हिडिओ गेमाक खेळयता न्हू वाय नॉट या नो. सो तांणी कसं केलं म्हळ्यार या तुमगेल रियल लायफ वॉट आय एम लिव्हिंग. सो सिमिलरली यू कॅन हॅव अ डिजिटल लायफ म्हणून दे हॅव गिवन यू अनदर एक्सपिरियन्स बाय इट सेल्फ. ते एक पाटी खेळ न्हू क्लोज करची गेम न्हय. इट्स अ फॉर एवर. सो तुमकां एक तुका थंय त्या मेटावर्सांत एक आयडेंटिटी आसा. तो मनीस आसा तागेलो हांव खेळना म्हणून एक भंय अशी जाता. सले कोर येता. इन दॅट रिस्पेक्ट मेटावर्सांत क्रायम्स जाता आसा. आमकां त्या डिजिटल लायफांत कसं जाता our brain thinks that it has happened in physical life only. So the kasale tumka atrocity jo event thai jalla re in the digital world tumi a metaverse khelta astana or when you are there in that you feel the after effects in your physical. तांकांची एक शोषण जालें दिसता. ताका आमी ताका फिजिटल म्हणून वर्ड यूज करताचे. फिजिकल अँड डिजिटल टुगेदर कॉल्ड फिजिटल म्हणून. सो ताचे इम्पॅक्ट फिजिकल लायफार आसता म्हणून. आत्ता तुम्ही ते तशी सांगतना हांव एक विक्षकांक हांव एक सुलभ रितीन सांगता जाल्यार एक आत्ता आमगेलें एक जीवन कशें आसता दॅट इज रियल लायफ आनी एक कंप्युटरा भितर कशें आसा म्हणून आमी आमगेलेच एक प्रतिमा आमी हंत भितर कंप्युटरा भितर कोर न्हू ताका एक सपरेट एक दुसरें एक जीवन म्हूण दिल्ला आमी थंय. आतां आमी एक निज जिवनांत आमकां एक कोणाले ओटू एक खेळ का म्हणून जाल्यार आमकां तांगेल्या मनांत आसता क्रिकेट विराट कोहली लेदराक म्हाका खेळू जायच ना तसले एक अंदाज. तशीच एक वर्ल्ड तसले एक जग आमी कंप्युटरा भितर सृष्टी करचें. एक्झॅक्टली. अँड तसले एनवायरमेंट मस्त आसा. अँड आय डोंट नो कितले पेरंट्स घेताच म्हणून आय हॅव बीन कितले की प्रोग्राम्स घेता स्टुडंट्सांक ऑनलायन ऑफलायन अँड मोस्ट ऑफ देम आर ऑन मेटावर्स. त्याचे प्रश्न आता असल एक मेटावर्स म्हणून ते आमकां कळले कशी म्हणून जाल्यार असल एक क्रायम जातना नातल्यार असल एक मेटावर्सांत एक आमगेली इन्वॉल्वमेंट हू इज वल्नरेबल म्हणून कोण हांत चड आसताची म्हणून चेडूंगी एडल्ट्स गी नातल्यार असल म्हळ्यार सायन्स शिकिल्ल स्टुडंट्स म्हणून गी नातल्यार टेक्नॉलॉजी शिकिल्ल स्टुडंट्स इंजिनियर्स गी अशी म्हणून आमगेलो प्रश्न. एवरीबडी इज वल्नरेबल. सो द फर्स्ट कसं म्हळ्यार मेटावर्स जाता आनी खेळका जाल्यार फर्स्ट ताकी VR हेडसेट जाय. VR हेडसेट टच आता हॅक करता आसाची तातूंत कॅमेरा आसा न्ही ते घेवका जाल्यार दुडू दिवन घेवका ते पेरंट्स सांगूत आसता तशें वय पेरंट्स सांगूतच आसता. अँड ऑल्सो cheap ways of doing VR is also there. Google Cardboard म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. तातूंत 150 रुपीजा तूं केक मेळटे घालूक. सो तातूंत तुगेलो फोन काडून तातूंत घालचें. सो दॅट फोन बिहेव्स लायक ऑफकोर्स तुमकां त्या टायपाचे एक्सपिरियन्स मेळना VR हेडसेटाचे बट एटलिस्ट एक 50 to 60% ऑफ दॅट मेळटा. एक म्हळ्यार आय स्टील रिमेंबर दोळे लागीं आसूं न्हू वय दुसरी दुसरें दिसना सायड प्रवण तसो प्रकार दिसना. तांच पॉयंट हांव आय लव ट्रॅव्हलिंग. सो
द ओनली टायम हांव ट्रॅव्हल करूं जायना म्हळ्यार म्हाका कोविडा वेळार. सो कोविडा वेळार हांव कशें केलें म्हळ्यार एवरीबडी कॅन डू दॅट. गुगला वचयाची, गुगला वचून गुगल कार्डबोर्ड म्हूण बरोवता, गुगल कार्डबोर्ड पॅरीस म्हूण बरयाची. तुमकां ते आयफल टावराचे व्हिडिओ मेळटा. ते कार्डबोर्ड व्हिडिओ म्हळ्यार त्या कार्डबोर्डान तुमी अशें करून घाल न्हू, तुमी येद्रा चमकता आसतना ते व्हिडिओ येद्रा वता. तुमी मागशी गेल्यार ते व्हिडिओ मागशी वता. तुमी टर्न केल्यार तुमकां ते कंप्लीट टर्न. सो आय फेल्ट फॉर अ वायल द हांव पॅरिसा आसा. असले कितले की लोक असल व्हिडिओ कोरनु तांणी फेसबुकार इन्स्टाग्रामार पुरो घालताची 360 व्हिडिओज म्हणटाची. बट ते 360 व्हिडिओ एक तांणी 360 आमकां दाखयताची आनी कार्डबोर्डांत केल्यार तुमी वता आसतना अशी फिलींग मेळटा. हांव इजिंतल्याच्यान लुकोवन ते सीनरीवर आशिल्ले मागीर आयफल टावर ते सायडा पुरो लायक गिटर आमी इतले वता आशिल्लो आनी वतना म्हाका गोत्ना न्हू कसले येद्रा दिसना तुमी सांगिल्ले म्हणून उंटेक धाडला कसं जल्माक कावडा आई डोंट नो वॉट इज इट. मागीर ग्लास कान पळयतना ओंटे अड्डलो. सो असल गेम्स खेळतना फिजिकल इंजुरी जावचे ಸ್ವಲ್ಪ चान्सेस आसा म्हणून. फिजिकल इंजुरी म्हळ्यार वोण येता आशिल्ले. सो आमकां एक तसले एक एम्प्टी स्पेस मेळका वेर वी मे नॉट फॉल ऑर ताका एक फ्लोर आयला आतां म्हळ्यार इट्स लायक तुमगेले थ्रेडमिला म्हणके थ्रेडमिला तुमी कितले चमकेल्यार येद्रा वचनाच न्हू. हांव थ्रेडमिलान तू पळयल व्हिडिओ घाल जनान. हा तशें केलें बट तंतू खाली थ्रेडमिलार करूं जायना. इता म्हळ्यार थ्रेडमिलार तुमकां खाली येद्रा मात वचचें येवचें आनी तूं मागशें केल्यार थ्रेडमिलार तुमी पडटाची. हा सो यू नीड a space where तुम्ही कितले चमकल्यार तुम्ही त्यांची एरिया. सो तसले डिव्हायसेस आर अवेलेबल. बॉलिवूडांत हांव चमकत आसा आनी प्रमाण दाखोवन एक्झॅक्टली. सो लायक सिनरी पळयत कोणाक ते फॉरेस्ट वचका म्हूण मन आसता, सगळे जाणां माउंटेना वयर चोडका म्हूण मन आसता, फ्यू ऑफ देम रिवर सायड ज्यो सियाले वचून बैसका. ऑल दीज एक्सपिरियन्सीस तांणी मेटावर्स दाखोवन तांकां मेळचे चान्सेस आसा. आता तुम्ही म्हणताना मग कसं मला भय अशी जाते एकलेकारी म्हणजे तांणी हांकां सायकॅट्रिकली म्हळ्यार सायकोलॉजिकली कसं मस्त इफेक्ट जाता न्हू म्हणून म्हणजे मानसीक जावन मस्त तांचे प्रभाव आसा म्हणून. 100%. सो एक सायबर क्रायम आमी इतले एपिसोड्स केलेत न्हू. कंच क्रायम्स आसा वॉट वी हॅव सीन लायक आयडेंटिटी थेफ्ट आसच्या पुरो, मागीर प्रॉपर्टी टेक ओवर आसच्या पुरो, मालवेर आसच्या पुरो, इम्पर्सनेशन आसच्या पुरो, नमने वॉट एवर ते पूरा एडिशनली मेटावर्सांत जातास. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड एक NFT म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा, नॉन फंजिबल टोकन्स म्हणून. फॉर एक्झाम्पल तुमगेले एक 100 कोटी असं म्हणले की सो 100 कोटीन तुम्ही आयटम्स घेताची यू विल बी व्हेरी हॅपी. सडनली एक दीस तुम्ही उठयतना आता 1000 कोटी जाले. नाव 1000 कोटी येतात यू विल बाय लिटल मोर. नाव 1 बिलियन म्हणजे 9,000 crores. 9,000 crores एक पट जत्ताना वॉट आय फील इज बियॉन्ड दॅट तुमकां कसले घेवचे आसना. ऑफकोर्स तुम्ही मागीर जाय म्हणून एक आयलँड घेता हें घेता बट वॉन्ट्स वॉट एवर आसा I don't think so 9,000 crores anybody would be able to spend it so easily unless घेवका म्हण एक घेवचे. सो तुम्ही कसं करताची यू विल कीप बायींग अँड एट वन पॉइंट तुमकां फिजिकल आयटम्स घेवचे पुरो म्हण जाता. यू विल बी इनफ ऑफ इट. सो तसलांका डिजिटल आयटम्स घेवचे एक नवे कॉन्सेप्ट सुरू जाला हाका नॉन फंजिबल टोकन. फॉर एक्झाम्पल हांव आतां एक पेंटिंग केलं, त्या पेंटिंगाचे रियल पेंटिंग यू कॅन बाय. ओके बट हांव एक डिजिटल पेंटिंग केलं म्हणलें एक लायक सॉफ्टवेअर यूज करून डिजिटली एक पेंटिंग केलं. नो यू वॉन्ट टू बाय इट. हाऊ कॅन यू बाय अ डिजिटल पेंटिंग? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ताजे एक डाउनलोड करून PDF की JPEG ताजी कॉपी तुम्ही म्हाका पेटयल्यार 1 कॉपी आयलोच न्हू अशी नाही. त्या कॉपी तुम्ही कसं डाउनलोड करपाची त्या ब्लॉक चेनार घालतात तांणी, इथेरियम चेन म्हण एक आसा. सो त्या चेनार घाल न्हू तांणी कसं करतात थंय दे विल गिव इट ओनरशीप. ताजी कॉपी मस्त जनाल आसच्या पुरो. आतां तुम्ही फोटो काडल्यात ते फोटो काड न्हू ते फोटो तुमगेले बट तुम्ही फेसबुकार घाल्यार ते कितले जाणां ते डाउनलोड करून येता ताजी कॉपी दवरत. कॉपी न्ही ते फोटो ओनर कोण? द ओनर इज यू. ओनर इज यू म्हळ्यार यू शुड it should be recorded somewhere that is your photo. असले
नवं कॉन्सेप्ट सुरू झाला, नॉन फंजिबल टोकन्स म्हणून. आणि यू वोंट बिलीव्ह, people have become millionaires and billionaires just by selling digital images. It's only image, no, to people. And there are कितली जन असायचे असल फोटो घेवचे. एक मनशान कसं केला म्हणल्यार डेली एक फोटो काढणं, 5,000 फोटो काढतात, 5,000 फोटो काढून त्याची एक कोलाज करून, ते कोलाज कितले की $1 million विकला. पीपल बाय. सो वाय दे बाय इता म्हणल्यार फिजिकली त्यांनी घेऊन पुरो जल्ला. नाव यू मे टेल कसं कोरका म्हणून गोत ना तशी तर ದುಡ್ಡು खै दुकान येईल म्हणून एक जायनो कॉन्सेप्ट ते खै दुकान येईल म्हणल्यार 2007 अंतू एक मनशान डिजिटल करेन्सी आमगेल्या पुढे कुणास नाही नाही डिजिटल करेन्सी इज लाईक मुगेल्या अकाउंटात दुड्ड आसा त्या डिजिटली राईट. बट ताणें एक वर्च्युअल करेन्सी म्हणून एक नवं कॉन्सेप्ट सुरू केलं, साटोशी नाकामोटो म्हणून. So that we call that as cryptocurrency, which we saw in one of the episodes. आम्ही एपिसोड आज पुढे केला. Right. So cryptocurrency is working in the metaverse. So metaverse कसं जाता क्रिप्टो वर्क जाता. तन्न क्रिप्टो $1 एक क्रिप्टो मेळटा आशिल्लें. आतां एक क्रिप्टोक $100,000 जाला. सो कितले की जन आले 100, 200, 500, 1000 बिटकॉइन्स आसता. सो दॅट मीन्स दे आर मिलियनेर्स. तितले दुड्ड आसतना they want to spend it, no? ताका तांणी कसं करताची त्या NFT येवचे स्टार्ट केला. त्या NFT मँगलोरान तू कितले की जन आसाची NFT कोण विकून दुड्ड करताच ना. सो NFT घेताच पळय ते घेतील NFT प्रॉफिटा विकताच्या पास. दॅट मीन्स देर आर पीपल व्यार करताची व्यार करतात. सो मेटावर्सान तू तुम्ही लँड परचेस करूं येता, डिजिटल लँड, कार परचेस करूं येता, तुम्ही रेस्टॉरंट वचून नाही तशी परत डिजिटली घेतल्यार ताचे काही उपयोग ना म्हणल्यार इट इज देर विकू मात्र थंयची वर्च्युअल वर्ल्डान तू घेवचे, वर्च्युअल वर्ल्डान तू विकचे. फॉर एक्झाम्पल आमी हे रियल म्हणटात तो आमगे लाईफ, हू नोज वेदर दिस इज रियल ऑर नॉट. ओके, सो एक एक पाटी आमी स्वप्न करता ते रियल तशें दिसता दिसतरी. सो वी डोंट नो वॉट इज रियल, बट दिस यू नो दॅट इट इज वर्च्युअल, इट्स अ वर्ल्ड मेटावर्स म्हणून. आणि थंय जन कार घेताची, लँड घेताची पयले एकले म्हळ्यार त्या कंप्युटरा भितर आशिल्ल्यान अनंत प्रभू लागी हॉड कार आसा, हॉड घर आसा तशी. अँड ते तुक स्टेटस एवरीथिंग इज देर. आणि थंय एक पयले एकले म्हणलो 3 एकरे लँड घेतले, फार्म लँड घेतले, खंय मारे मेटावर्सान तू म्हणा मावले की कसं आहे. बट दॅट तो सांगता असं आय कॅन सेल दॅट फॉर डबल. नाव आफ्टर ही सेल्स द अमाऊंट तक क्रिप्टो अंत ना. That crypto amount they can use in real life. For example, Amazon accepts crypto. India nahi, abroad anto it accepts crypto. Lot of websites accept crypto. So they profit केलेले physical world अंतानी use करू शकता. ते क्रिप्टो करन्सी विशयानी प्रथम कळक जाल्यार आमी हाजी फुडले उपाख्यानांत केला. तुम्ही आमगेले सायबर सुरक्षाचे पयले एपिसोड चुकून पळयल्यार तुमकां हाजी पूर्ण डिटेल कळटा कसं म्हणू विषय कसं म्हणू. आता तुम्ही आता सांगले मेटावर्सान तू त्यांनी प्रॉपर्टी घेताची ते विकताची प्रमाण तेन्ना मनान प्रश्न कसा येता म्हणल्यार ते एक पळोवन घेतलें कोण एजंट जावं ना, एक गव्हर्नन्स म्हणून जावं ना, ते कोण करता. वय सो एक मेटा आता फेसबुकाच्या गेले एक प्लॅटफॉर्म आसा. सो रोबो म्हणून देर आर मेनी प्लॅटफॉर्म्स. सो दॅट प्लॅटफॉर्म गवर्न्स दी एंटायर थिंग. बट तुम्ही सांगिल म्हण की कितले की जन असले प्लॅटफॉर्म करून ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ನ್ ತೈದಕ್ಕೊಂದು ಧವಿಲೆ ಎಸಚಿ. ಸೊ ದ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮಿ ಕಂಚಿ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ವತ್ತಾಚ್ ಪಳೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ऑथेंटिक रेप्युटेड मेटा कवच का म्हणून. मेटा म्हणताना पूर्ण जण लेखतात ते फेसबुकाचे मेटा म्हण. दॅट मेटा वर्ड्स पळय फेसबुक म्हळ्यार इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सॲप इट इज ओन्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड मेटा. त्या मेटा मार्क झुकरबर्ग आणि ताणेचे मेटावर्स प्रारंभ केले म्हणजे तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स. सो तशी मस्त जन आसाची हे करता आशिल्लीची. बट ते ओनरशिप म्हणून कोणाले नात. सो बट मेटावर्स इज देर अँड कॉन्स्टंटली इवॉल्व जाता आसता. अँड चेडूआंक पेरेंट्सान ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ घेवक ह्या विशयारी मेटावर्सार करता. हे म्हणल्यार मेटावर्साक कसले तुम्ही कितले हांग केर घेवन चेडू आले तांणी ते मेटावर्स जावच्यो नाकनातील केला रे. द कॉन्सिक्वेन्सीस ते ओके अवतार तुमगेले ते गेल्ले जाला रे त्याची कॉन्सिक्वेन्स आमगेले हांग जाता. अँड मस्त कडेन क्रायम्स मी पळयला मेटावर्सान तू
फिजिकल एड्रेस डिटेल्स पुरा तांणी लीक कोरून फिजिकली येवन अटॅक केलेले मस्त साध्यते दॅट ऑल्सो आमी लेखून जिते एनॉनिमस आमी थंय केल्यार कोणाकय कसले कळ आमी खंयच्यो थंय आमी पक्कन ते व्हेरिफिकेशनाक ते एक ताणें एक आधार दिमगेल म्हणलें आमी आधार दिल्यार ताका जो लीक जाल्यार एड्रेस पुरा ते सायबर क्रिमिनल्साक मेळटा आनी तशीच ते अंतू कंप्युटरा भितर म्हळ्यार डिजिटल वर्ल्डान तू खंय कसले तांगेले एक लढाई जाल्यार तो अनेक मनीस लढाई करता मनीस गावंचो जाल्यार तांणी येवन हांगा घरा येवन मरचे जावंक जाय 100%. आतां इतली पुरो जाल्ली म्हणटना ती सायकोलॉजिकली खंडा पटी ताजे एफेक्ट आसा म्हणून हांवें बॅन कोरका न्ही वेलेकारी आनी हाजे अनेक ताजे वटू अनेक प्रश्न जुडवच कसं म्हळ्यार लीगल इम्प्लिकेशन कसं जालें म्हळ्यार कानुनात्मक जावन हें कशी आमी कंट्रोल करूं हाका सो बॅन करची इज नॉट द सोल्युशन देर आर गुड थिंग्स ऑल्सो सो बॅन विल नॉट वर्क अँड इंटरनेट कसले बॅन करूं जायना आतां इंडियान तू पोर्नोग्राफी बॅन केला बट पीपल आर स्टील ॲक्सेसिंग बिकॉज देर आर वेज ऑफ ॲक्सेसिंग इट सो तांणी प्रॉक्सी यूज करता VPN यूज करताची जो वेन तसले यूज करतना कंप्लीट बॅन करूं जायना कसले केल्यार टॉर नेटवर्क दाखोवन तांणी यूज करतात सो इंटरनेट म्हणटा इट इज ह्यूज तातूंत सरफेस वेब आसा डीप वेब आसा डार्क वेब ऑफकोर्स आतां मेटावर्स आमगेले BNSS BSN तू मेटावर्स म्हणून न्हय बट वर्च्युअल वर्ल्डान तू कसले ताजे आतां legal implications is there. It's not that it is not there, but it is still growing. Much more things has to be done. I think it will be done. ते चेडू हांव व्हिडिओ गेम्स खेळटा आसल्यार म्हळ्यार चेडू पेरंट्स सांगतांची आवज बापूय सांगतांची हांव व्हिडिओ गेम खेळटा आसा म्हणून ते व्हिडिओ गेम वय गी न्हय मेटावर्स गी म्हणून आमी पेरंट जावन या पोषक जावन ते कशे आमी The 3D glass घालून खेळचो बैसल्यार you have to be sure that ते म्हळ्यार मेटावर्स तांकां डायरेक्टली अशें करून खेळूं जायना तांणी खेळका जाल्यार दे हॅव टू वेअर दॅट VR हेडसेट घाल्यार पेरंटाक गोत आसता वन सेकंड पेरंट्सान तुमगेल्या क्रेडीट आनी डेबीट कार्डा स्टेटमेंट्स पळयता आसता म्हळ्यार देर आर चान्सीस आनी तुमगेले ते क्रेडीट डेबीट कार्ड यूज करून VR हेडसेट घेवन आसच्या पुरो ज्यो मेटावर्सात स्पेंडींग करून आसच्या पुरो सो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देर म्हाका मस्त पेरंट्स येवन सांगले कसं म्हळ्यार म्हगेल्या अकाउंटाक लागून 40,000 50,000 गेला खंय म्हणून कळना पळयल्यार प्ले स्टोर म्हण येता वॉट एक्झॅक्टली इज दॅट सो ते आमी मागीर पळयता वी हॅव अंडरस्टूड हेडसेट घेवच्याक ज्यो ते टोकन्स घेवच्याक व्हिडिओ गेम परचेस करूंक अवतारान तूं बिल्ड करूंक हाका पुरो तांणी यूज करताची तशीच PUBG आनी प्रमाण आशिल्ले त्या पुरो अशी ऑनलायन गेम्स न्हू PUBG and all their games 3D games but that is not metaverse मेटावर्स ना सुत्तो तू एक it's a different world आणि ते आम्ही व्हिडिओ गेम टाइप खेळची नाही वी आर ओनली देयर आमगेले अवतार असतात मेटावर्सा निमित्त कसकसल नमनेचे एक शोषण जेवचे साध्य आसा म्हटल्यार मानसीक जावन एक दुयेंस येवं तसल एक साध्यता आसा म्हूण सांगून इतली वेळ आमकां मेटावर्सा विशयी लिकलीक जावन माहिती दिल्या डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर अनंत प्रभू तशीच आमगेल्या सर्व वीक्षकांकय जागरूक जावन आसका म्हूण सांगताची सर्वांक देव बरें करो म्हूण सांगताची हांव धन्यवाद सांगता